कुणकार दुरुस्ती विधेयक सरकारान येता त्या अधिवेशनात फाटी घेवपाचे उतर दिला। मात विश्वासघात केलो जाल्यार बहुजन समाज वोगी रावचो ना म्हणून भंडारी समाजाचे आमसभेन शिटकावणी दिल्या। भंडारी समाजाची आयतारा परवेरी आमसभा जाली, थंय तो उलयलो। रायबंद्रेचे बेकायदेशीर रेस्टॉरंटातले बार सरकारान मोडून उडयले म्हूण होबळे चाळवला। सरकारान खंय ताका असले वेळार आदार करपाचो। सरकाराकडे केलो, झगडी केली, हेडोन म्हणटा तुमी ते फाटल्या सणा पळयला आसतले, उत्तर तांकां दिली, सरकाराक कित्याक लागून हे फाटी घेवचे तेय सांगले आनी ते मागीर भोजय समाजाच्याय वतीन सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिले आनी सरकारान सांगले येता त्या अधिवेशनान आपूण फाटी घेतलो। पूण सांगूंक जायना, फाल्यां तर घेयना जर जायत जाल्यार हे सगळे आमच्या समाजाच्या वतीनूच आनी तशेंच बहुजन समाजाच्या वतीन आमी परते जाल्यार सरकाराक जाप विचारतले आनी केल्यार जर आमी फाटल्यान सोडचे ना। येदे व्हडले संकट येयले जाल्यार समाजाक हांव केन्नाच सोडचो ना। जायते तरेचेर म्हजेर प्रेशर येता, खूब तरेचे प्रेशर येता आनी पयले पासून प्रेशर येयत रावताले, पूण सादारणशे ह्या गोश्टीक लागून हांव मातसो इल्लो कात्रीक सापडलो। हांवें सरकार सांगलेलें हांव केन्ना तेंकां भीक घालचो ना। कात्रीक सापडून हेंच्यांनी म्हाजी संदी घेतली आनी त्या वेळाचेर खरोच एजीचो नाल्यार ताचो कोणी तरी रिप्रेझेंटेटीव येवन थंयसर ते डिफेंड करपाक जाय आसली, ती केली ना। सोडून दियात, कांय हरकत ना। अनिल होबळेच्या फुडारपणा खाला फुडली 3 वर्सां आदलीच समिती कायम उरतली म्हूण आमसभेन थाराव घेतला। तशेंच होबळेच्या रिव्हर लॉन्चाचो बेकायदेशीर भाग मोडलो म्हूण डेप्युटी कलेक्टर साबाजी शेट्ये आनी मामलेदार मधू नार्वेकारा आड विजिलन्स कारवाय करची म्हूण आमसभेन थाराव घेतला। आमसभेन अशें ठरयलें की 3 वर्सांक लागून परते ह्या कमिटीक काम करपाक दिवचें म्हणून ती उपजिल्हाधिकारी साबाजी शेट्ये आनी मामलेदार मधू नार्वेकर हेजेर म्हणटा ती विजिलन्सा मार्फत कारवाई जावची अशें आमची म्हणजे आमी पयर सेंट्रल कमिटी मागणी आहा आनी आयज ही आमसभेन सगळ्यांनी हो ठराव घेतलेलो आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। भलायकी आनी बाकीच्या खात्यांतल्या उंचेल्या पोस्टांक कोंकणी सक्तीची अट सरकारान रद्द केल्या म्हूण फातोर्डेचो आमदार विजयान हरकत घेतल्या। सरकाराच्या असल्या धोरणान सायंटिफीक मळार व्हायट कॉलर जॉब गोंयकारांक मेळचे ना, खंयच्या नोकऱ्यांक कोंकणी सक्ती ना ते सरकारान स्पश्ट करचे पडटले म्हूण विजय उलयलो। क्लीन अँड ग्रीन फातोर्डे खातीर वन महोत्सव सप्तकाच्या निमतान माडेला सोबीतकरणाचें काम विजयान सुरू केलें, थंय तो उलयलो। कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें आहा की नॉलेज ऑफ कोंकणी जी कंपल्सरी आशिल्ली हो GPSCचे हाय पोस्ट, प्रोफेशनल पोस्ट आनी सायंटिफीक नेचराचे पोस्टांक हे आमी वेव करतले। समजूं येता की एक सायंटिफीक दोतोर, एक हार्ट सर्जनाक कोंकणी कळना, भायल्यान हाडलो बरें आहा, पूण एक सायंटिफीक म्हण तो पोस्टाच्या नांवार व्हायट कॉलर जॉब आहा ते गोंयकारांक मेळचे ना। गोंयकार फक्त पिवन आनी स्वीपर जर जावंक शकतलो जाल्यार गोंयकारांनी गोंयांत उरचें ना। सो आय कंडेम द गव्हर्मेंट ऑन दीस and they will have to specify what is the scientific temperament, job of what category हे specify करचे पडटले। असेंब्लीन हे आमी घेतले। फातोर्डा स्टेडियमा कडेन आशिल्लो फुटबॉल ग्राउंड सरकारान AIFFक दिला। AIFF थंयच्या भुरग्यांक खेळपाक दिना। सरकारान उपाय काडलो ना जाल्यार AIFFन घालो टर्फ काडून उडोवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। फातोर्डा फुटबॉल टर्फ ग्राउंड केल्लो नियर द स्टेडियम, हांगा सगळे भुरगे लोकल भुरगे फुटबॉल खेळटाले। सडनली SHGन काडून तो ग्राउंड काडून AIFFक गिफ्ट केलो आनी लोकलाक थंय खेळूंक मेळना आनी GFA तातूंत भितर ना। सो गोंयकार खंय उरलो? दॅट मिन्स दीस ग्राउंड हॅज बीन गिवन एज अ गिफ्ट बाय सम गव्हर्मेंट ऑफिसर हियर टू समबडी इन AIFF. So how does it benefit the Goa? How does it benefit the state? And if the government cleared Zaina, maybe we'll have to come forcibly remove the turf and take it in the hand for the people of Fatorda. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। वास्को शार आनी बायणांक जोडपी रेल्वेचो फुटब्रीज सापूच गलगलाक आयला। ब्रिजाच्यो लोखणाच्यो सळयो भायर सरल्यात, कितलेशेच जाणांक सळयो भरतात। फुटब्रीज केन्नाय मोडपाक शकता म्हणून लोक जीव मुठीन धरून यो वच करतात। साउथ वेस्टर्न रेल्वे ह्या ब्रिजाची कुयदाद करिना। फुटब्रिजाचेर रातची लायटीची वेवस्था ना, सगळो काळोख, तातूंत भिकाऱ्यांचो उपद्रव। रेल्वे ना जाल्यार सरकारान तरी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हणून लोक मागतात। दिवसापासून मोडकळीस आलेला आहे, तर ह्याच्यावरून जाता येताना लोकांना त्रास होतोच। त्रासामुळे लोकांना चालण्यामुळे हा ब्रिज कधी पडेल याची काही शाश्वती देता येत नाही। आणि किती आता
घाटे बायना हे सगळे लोक कितें करता बशीर वचपाक बसीचेर जे 10 रुपया आसा ही शॉर्टकट मार्ग बरे आसा वचपाची येवपाची बरें पडटा पण हे ब्रिज आसा खूब वर जाल्ले बांदलेले आसा पण हांगा कोणी लक्ष घालना इतलेशें आसा की गव्हर्मेंट मातशें लक्ष घालून हांगाच्या लोकांक मातशें हेल्प करपाक जाय आणि हाका कांयच मेंटेनन्स ना लोक येता वता कितले लोक येता खूब लोक वता पण खूब डेंजर ब्रिज आसा ब्रिज आमी सारको जावंकूच ना कितले सगळे लोखंड दिसता पत्रे दिसता सगळे मोडपाक पावला चलपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता हांगा आनी रातची सुद्दां आमकां चोरी बिरी जाता आमकां चलपाक दिसता भंय दिसता कमीत कमी एक 30-35 वर्सां जालीं आमी ह्या ब्रिजीक पळयता आनी ह्या ब्रिजी वांगडा आमी चललेले आसा हे भाशेन आमकां खरें भिरांत दिसता की आयज स्टेपार फाटीं पासून एक जाणटी बायल मनीस चडटाली ते एंगल भायर येयल्ले ते तेजे पांयान गेले ताका कोण पळोवपी आनी कोण विचारपी कोण तुमी थंयच्यान येवपा लायल्यार ना लायट आसना सारकी ना ब्रिजाची मेंटेनन्स आसना फाटीं हांगा वयर मातशें ते पत्रे घातलेले आहा पूण पळोवपाक गेल्यार तर एंगल बीन सकयल्या भितरल्यान कोसळिल्ले आसा हांव रिक्वेस्ट करता स्टेशन मास्टरा कडेन हांवें जेन्ना चेअरपर्सन आसलो तेन्ना तेजे कडेन वचून सांगलेलें आसा की बाबा हेची तुमी काळजी घ्या हे आमचो जो ब्रिज आहा ताका कितें मेंटेनन्स सारको धरा म्हणून बाकीच्या राज्या परस गोंयांत लायटीची बिलां सुमार 50% कमी लायटीचे युनिट खंय वीज नियामक आयोगान वाडयला गोंय सरकारान न्ही म्हणून वीज मंत्री मिलिंद नायक उलोवन दाखयता लायटीचो युनिट प्रेस देंवोवचो म्हणून लोक मागतात परत लायट वता ताका भुयारी केबलिंग होच खंय उपाय मडगांवां ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण करतना तो उलयलो सरकारान आयोगा कडेन मागिल्ले 19% युनिट दरवाडीचो प्रस्ताव घाल्लो आयोगान सरकाराक 14%च दरवाड दिल्या रेट्स वाडला आमकां गोवा गव्हर्मेंटान रेट वाडयले रेट वाडना दॅट इज JERC इट इज नॉट फ्रॉम इट इज फॉर JERC करेक्ट ना सरकाराच्या रेटाक लागून रेट वाडला म्हणून अशें कोण उलयता पळय इट इज ऑल रॉंग टू कंपेर टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया हे वाडून सुद्दां गोंयचो रेट त्याच्यान खूब कमी आहा कितलो पर्यंत कमी आहा रे 50% म्हणून Any state to compare after and this increase is after 12 years, 12 or 13 years. Correct? after This more than 10 years. Goa is after more than 10 years. त्याच्या उपरांत सुद्धा आम्ही 50% कमी आहा ऑल गोवा अंडरग्राउंड केबलिंग 11 kV चे अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाक जाय दुसरें सांगता टू डू दिस नो यू रिक्वायर अबाउट 20,000 crores. दिस वील झाडां पडची ना झाडां मारपाची गरज ना ट्रिमिंग नाका काय ना then it is only a local problem बारीक झाडां खंय ट्रिम केले लोकल लायन्स नो प्रॉब्लेम घेऊया एक विराम